नमस्कार. आयच्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी सध्या आसा येशी हांगासर आनी हांगासर तूं ना तर ह्या पिक्चराचो प्रिव्यू शो जातलो. जन जाऊ दे, हांव एक टॅक्सी ड्रायव्हर. तूं उगडास तूं, पूण होच टॅक्सी ड्रायव्हर तुजो खरो मोग करता. तूं सदांच करतलो बरो पर्यंत. त्याचे कास्ट आमच्या वांगडा आसा. जाणून घेवया ह्या मुवी बद्दल, लोकांनी कित्याक हो मुवी पळोवंक जाय. कोंकणी फिल्मा खातीर एक बूस्ट मुवी अशें म्हणटात आनी पळोवया की कितें आसा ह्या मुवीन. मॅम, तुमी ह्या पिक्चरान जेनिफराची आवयल्ली, कसो आसला एक्सपिरियन्स? म्हाका एक्सपिरियन्स हो एकदम मायंड ब्लोईंग एक्सपिरियन्स, एकदम बरो जालो. आनी एक्टींग करता आसतना म्हाका तितली कांय सोजमून येवना कशें कितें तें. इतली बरे भाशेन आमकां डायरेक्टरान म्हणटा जावपा आपलो तांकां दिलो बरे भाशेन करपा, डायरेक्शन बरें दिलें, सगळें बरें आशिल्लें. पूण जेन्ना हें मुवीज हांवें सगळीं एकठांय करून पळयलें तेन्ना मुगे आंगाची ल्हव सारकी उबी जाली आनी हांवूच रडून पडलें. पूण पयलीं ब्युटिफूल तें सिनेमाटोग्राफीक पळय तेणें केलें, इतली बरी पिक्चरायज केला जॉयविनान, जावं गायडलायन्स इतली बरी केल्या. हे मुवीज म्हाका दिसता ईच एंड एवरी युथान भुरग्यांनी पळोवचें आनी तांकां तें इतली लायक जातली. आनी तेणी तांकां ब्रायट फ्युचर आसा. आनी म्हाका दिसता जॉयविनाचे वरवीं न्हू आमकां एक व्हडलें पिक्चर आमचे पळय आसता न्हू सिनेमाक, कोंकणी सिनेमाक एक फ्युचर आसा आनी जरूर मेवतलो हें म्हाका दिसता. आनी आमचे आर्टिस्ट पळय हिंगा आसा, आमचे जेनिफर बाबा जावं आमचो केविन आसा, आमचो आलेसीन आसा, इतली बरें तेणी परफॉर्मन्स दिला. दे हॅड रियली गिवन द बेस्ट. ताका लागून हे मुवी सगळी युथान पळोवचें आनी दुसऱ्याकूय सांगचें. तर हे हांवें आयज पळय हे काडार पळय पिक्चर चोयलें तेंचे सगळे मदें हें पिक्चर आवटस्टँडींग. आमच्या बॉलिवूडाक देखून कंपेर केल्यार हे हायेस्ट म्हणपाक म्हज्यान जाता. इतली सुपर्ब मुवी. खरेंच तितून मोगूय आसा, रागूय आसा आनी सगळे तमाशे आसा, खेळ आसा आनी इमोशन्स सांगनाका. इट्स टू मच इमोशन्स. सर, तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसला? तुमी ह्या पिक्चरान काम केला, कसो आसलो एक्सपिरियन्स? खरेंच हें पिक्चर एकदम बरें आसा. बरें आसा कित्याक म्हणटा जें आमी सदांच हिंदी फिल्मां पळयताले आनी हिंदी फिल्मां खरेंच बरीं वयतात. ती एक फ्लो आसता तांकां आनी कांय गमना खंय कितें जालां तें सारकें एके चालीन वयता. तेच भाशेन हें पिक्चर कोंकणी फिल्म आमचें हें जालां तें एके चालीर गेलां, स्मूथ गेलां आनी कांय गमना हिंदी फिल्म काय कोंकणी फिल्म कशी भाशा उलयता म्हण आमी कोंकणी फिल्म कशें दिसता तें, नाजाल्यार एके तरेन हिंदी म्हणल्यार जाता. सो इतल्या बऱ्या दर्जाचें फिल्म डायरेक्ट केलां आमच्या जॉयवीन बाबान. खरेंच ताका ब्रायट फ्युचर आसा आनी हे भाशेन आमचे गोंयकार आमीच तर ही कला जी डायरेक्शनाची आमचे भितर आहा ती भायर काडली जाल्यार फाटली पिळगेक फुडें येवपाक एकदम बरें जातलें. हे पिक्चर खरें म्हणल्यार यंगस्टरांक बरें आसा, देख दिवपा सारकें आसा. जीं आयज काल भुरगीं आमची एकामेकाच्या मोगान पडटा जें नॅचरल जालां, पूण तो मोग कसो सांबाळचो हें थोड्या जाणांक खबर नासता. मोग करप इजी पूण तो सांबाळून दवरप व्हेरी डिफिकल्ट. आनी त्या डिफिकल्ट सर्कमस्टन्सीस येतात तेन्ना कशे भाशेन तो मोग आपणे कोणाय तूं कर तो कसो पूर्ण करचो हें ह्या पिक्चरांतल्यान दाखयलां. आनी तातूंतल्यान आमच्या भुरग्यांनी ती देख घेवन कोणाच्या मोगान पडात पूण तो मोग सांबाळपाक एक सांबाळून दवरप गरजेचें हें ह्या फिल्मान दाखयलां. आनी बरे तरेन आमचो बाब केविन, तशीच आमची हिरोईन बाय जेनी बरो रोल केला आनी ताका आमी सपोर्ट दिला, हांवें सपोर्ट दिला, आमचे बाय आपलो. तसोच कॉमेडियन हांबट खरो म्हणल्यार तो कॉमेडियन पूण ह्या फिल्मान वेगळोच रोल केलो. तेच परी हांवूय म्हज्या तियात्रांनी हांव कॉमेडी रोल करतां पूण आयज ह्या पिक्चरान आमी एक सिरियस रोल केलो. आमकांच आमी दुसरे भाशेन पळयल्यात आनी खरेंच बरें दिसलें हें सगळें पळोवपाक. आनी सोजमता ह्या पिक्चराची देख घेवन दुसरे आनीक डायरेक्टर तयार जातले आनी हिंदी जशी हिंदी फिल्मां आमची वाडत वयता तेच भाशेन आमची कोंकणी फिल्मां वाडत रावतलीं आनी रावची हेच आमचें आस. बरोबर सर, सारकें आसा. सर, तुमी ह्या फिल्मान मेन लीड रोल काम केल्लें, सो कसो तुमी विचार कितें केलो की ह्या आपूण पिक्चरान काम करतले आनी कितें स्ट्रगल्स आसले, स्टार्टींग चॅलेंजीस कितें आसले तुमकां? एक्चुली पळोवंक गेल्यार हांव कावंट करतलो म्हाजी कोंकणी पिक्चरां कितले जाल्यार ती. हें म्हाजें 15वें फिल्म एज अ लीड एक्टर. सो आय एम व्हेरी हॅपी. आनी मुवी इज ऑल अबावट इमोशन्स. ओके. आनी ऑडियन्साक जे कनेक्ट जाता न्हू तें खूब बरें दिसता. आनी हें इमोशन
म्हाका सुद्दां हांव आयज पयलें फूल पिक्चर एज इन अ फ्लो पळयला आनी कनेक्ट जाला आनी दोळ्यांतल्यान दुकां येयली एक्चुली हांव वकलां घालताली पळयता बट एक्चुली सो तो कनेक्ट जालो एंड आय वॉज लायक माय गॉड सो नायस मुवी ओके एंड थँक्स टू डिरेक्टर जॉयवीन म्हाका एक डिफरंट रोल दिलो तेज्या वांगडा हें म्हाजें फोर्थ फिल्म हांवें तें फोर्थ पिक्चरान तेजें काम केलां एवरी फिल्मान म्हाका डिफरंट कॅरेक्टर दिता सो ह्या पिक्चरान डिफरंट कॅरेक्टर आय एम प्लेईंग अ रोल ऑफ अ टॅक्सी ड्रायव्हर एंड इट इज हीज लव स्टोरी एंड हाव इट गोज विथ द फॅमिली दीस मुवी जे आमी शूटिंग करतना इट लूक लायक अ फॅमिली ओली न्हू आमी कशें करताले तें सो तशेंच आमी एक्टींग केलें आनी करता करता पिक्चर काबार जालें आनी टुडे इज अ रिलीज एंड ह्या पिक्चरान खुबशे लायक यू कॅन सी डिफरंट लोकेशन्सान आमी शूट केले वी वेंट टू मुंबय डान्स सिक्वन्सीस जाले कोरियोग्राफी आसली जस्ट लायक अ बॉलिवूड फील कसो मेवता न्हू तशें आहलें आनी आमकां थिंगासर वचून परफॉर्मन्स करपाक खूब लायक रिहर्सल केलें आनी परफॉर्मन्स केलो तशेंच आमकां एवरी सिनाक डिरेक्टर जॉयवीन आमकां इमोशन सांगतालो एवरी सिनाक इमोशन एक कसो आसा कितलो करपाचो कितलो कमी करपाचो एवरीथींग लायक हॅड अ मायन्यूट लायक मायन्यूट ते मायन्यूट सांगतालो एंड हू कॅन मेक अ गुड लव स्टोरी बेटर दॅन जॉयवीन फेर्नांदीस या सो वी हॅव टू गिव हिम अ क्लॅप सो इज रियली गुड एंड when I entered this cinema, like whenever I came to act in first time in the movie, I got to know that the king of romance is Joyvin Fernandez. So the romantic films, like and this is another romantic film, another romantic touch ताणे दिलो आणि खूप बरें दिसलें म्हाका आणि I can just feel like हे पिक्चर खूप बरें जातलें आनी लोकांक खूप लायक जातलें आनी यंगस्टर्सांक खूप लायक जातलें आनी एवरीबडी विल लायक दिस मूवी देर इज अ कनेक्ट टू इट आणि रोमॅन्टिक असल्या म्हणूनच जायना शेवटाक एक मेसेज त्यांनी बरी दिल्या दुसरी गजाल तुमकां प्रश्न आनी एक विचारपाक सोदता की तुमचो एक आवडटो डायलॉग जो तुमी हांगासर आमकां म्हणून दाखोवंक शकता एक आवडटो डायलॉग भितरलो इफ पॉसिबल आतां म्हाका खूब उगडास करचो पडटलो सो जस्ट आय जस्ट सॉ लायक no I just come in the like and she's just there in the hospital I just come हे कितें हॉटेल स्टे चल उठ हिंगासरल्यान या आमी हांगासर टायम ना हिंगासर रावपाक चल या हिंगासरल्यान सो दॅट इमोशन्स वर देर नो इन दॅट ओके शी जस्ट देर I really felt it and when I said it I don't know tears came to my eyes like and family poeta I don't want to show but it has that this thing connect so I felt it really so thanks to director Joyvin Fernandez again थँक्यू सर मिनींग इंटरनॅशनल पॅसेंजर असले जाल्यार इंग्लीश सॉंग्स आउटसायड गोवा पॅसेंजर असले जाल्यार हिंदी सॉंग्स आनी आमच्या भशेन गोंयकार जाले जाल्यार ज्युनियर रेगन लॉरी आनी तुयेची कातारां मॅम तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसलो तुमी एक्टराची सपोर्ट म्हणजे लीड फिमेल एक्ट्रेस आसली कशें आसलें एक्सपिरियन्स बेस्ट आसलो म्हाका सगळ्याचो सपोर्ट आसलो म्हजी मामी आपलोन मागीर म्हजो डॅडी हांबट मागीर शापाय म्हजे रोल नासलो तेजे बरोबर पूण हांव ताका वळखोन जाणा सो केविन डिमेलो म्हाका चड सपोर्ट आमचो डायरेक्टर बाब ताणें म्हाका हो रोल दिला म्हणून हो रोल सारको हांवें केन्नाच प्ले करूंक ना म्हज्या लायफान असलो रोल आनीक म्हाका खबर पासून नासली की असलो रोल आहा म्हणून ह्या मुवीन ताणें म्हाका वयले वयले सांगलेलें पूण चड म्हाका म्हायती दिवंक ना रोला विशीं पूण मागीर जेन्ना ताणें म्हाका ऑन द स्पॉट सांगलें अशें आसा तशें आसा म्हाका सारकें भितरल्यान तितलें हें जावंक ना ओके आसतलो पूण ताणें जशें म्हाका डायलॉग बरयल्लो आमचे मदें कॅमिस्ट्री बिल्ड केलो ते पासून तितून पासून आमी फ्रेंडां जालीं तितले ओडकोन आसलीं आमी एकामेकाक ओके ओडकोतालीं पूण तितलें न्हू पूण ह्या कॅमिस्ट्री बिल्ड केलें मागीर ऑडियन्साक पासून दिसतलें की आमचे कॅमिस्ट्री बरें आहलें मामी डॅडीचे सगल्याचे थँक्स टू द डायरेक्टर एंड थँक्स टू द मेकअप आर्टिस्ट कोरियोग्राफर ताणी पासून आमकां जायतो ट्रेन केलो ती सारके पड्डे हाटल्यान लिपतात जाणा पूण कोरियोग्राफरान आमचे ईच एंड एवरी एक्सप्रेशन्स ऑन स्क्रीन कशें टर्न करतना कशें करूंक जाय कशें पांय वयर दवरपाचे स्ट्रेट आनी एक्सप्रेशन्स तशेंच आमचे मेकअप आर्टिस्टान ताणें म्हाका जायते हेल्प केले म्हाका सदांच पळयता हांव सारकें आसा म्हजे मेकअप सारकें आसा कितें घाम पुसपाचें पासून आसा जाल्यार तें येता धांवन सगल्यांचो सपोर्ट आहलो म्हाका बेस्ट एक्सपिरियन्स आहलो ह्या फिल्मान एंड म्हाका दिसता सगळे ऑडियन्सांनी येवंक जाय सगळे तांणी आमकां तेंको दिवंक जाय हो फिल्म पळोवन चडशी आमचे यंग जनरेशन जे आसा ते चडशी ती बॉलिवूड हॉलिवूड तितूनच आसतात कोंकणी फिल्मान चड पळयनात पूण हो फिल्म आमचे बॉलिवूड फिल्म जे आसता नॉर्मल आसता आमी एक्सपेक्ट करतात हे सगळे मेकअप जे केला मागीर हे सगळे सेट जे आसा एक्सपेक्ट करतात आमी बॉलिवूड फिल्म पूण जे जॉयविनान दाखयला एक गोवन फिल्म जावन ते एक्सपेक्टेशन्स सारके वयर आसा सो म्हाका दिसता सगळे ऑडियन्सांनी पळोवंक जाय इट इज ऑलमोस्ट लायक अ बॉलिवूड फिल्म
बॉलिवूड आमी एक्सपेक्ट करता ते सगळे जातले आमी अरे वा केला आमी म्हणिनात पूण जेन्ना एक गोवन डायरेक्टर आमचो जॉयवीन बाब जो आसा ताणें दाखयला सगळे सारके बॉलिवूड स्टायलीन दाखयला सो आमकां ऑडियन्साचो लायक रिस्पॉन्स जाय तेको जाय तांणी पळोवंक जाय सपोर्ट दिवंक जाय रिस्पॉन्स दिवंक जाय सो ऑल द बेस्ट टू द ऑडियन्स टू वॉच दिस फिल्म जेनी तुवें एक बरें सांगलें की लोकांचो सपोर्ट जाय लोकांचो तेको जाय गोंयकारांचो सपोर्ट जाय आमच्या कोंकणी फिल्मा खातीर आनी कोंकणी फिल्म तरच आमची ग्रो जातली कोंकणी एंटरटेनमेंट आनी ग्रो जातली मॅम तुमकां सगळ्यांक आयच्या ह्या प्रिव्यू शो खातीर आनी फुडल्या जेन्ना हे मुवी भायर थिएटरान येतले तेन्ना तुमच्या फिल्मा खातीर तुमकां सगळ्यांक ऑल द बेस्ट थँक्यू थँक्यू जॉयवीन आमचो फ्युचर तो आमचे पिक्चराचो फ्युचर म्हणटा तो म्हाका दिसता जॉयवीन येस अ मॅन ऑफ करण जोहर अ मॅन ऑफ विजन सो फ्री चर्स टू जॉयवीन आमी आतां तूं ना तर हे पिक्चर पळयलें आनी त्या पिक्चराक काही मानेस्त आहले जे गोंयचे एक नामनेचे कलाकार सर तुमचे आमच्या कार्यावळीक स्वागत आसा आयज तुमी तूं ना तर हो पिक्चर पळयलो कसो आहलो पिक्चर पयली म्हणजे जॉयवीन आहा आय एम अ फॅन ऑफ जॉयवीन जॉयविनान हाज्या पयलीं बरी फिल्मां केल्या आनी मेन म्हणजे ताका भरपूर इंट्रस्ट आहा आनी जीव लागून तो हे फिल्मां करता सो तेंच हांवें हें पळयलें की ही हॅज डन अ गूड जॉब हे फिल्माचेर सुद्दां सो आनंद जालो आनी आवडल्या म्हाका आनी अशेंच तांणी फिल्मां करत रावची आनी कोंकणी फिल्म लवर्सांक तें पळोवपाक मेळटलें अशी आशा धरता अँड व्हेरी नायस अँड ऑल द बेस्ट टू नातोर अँड टू जॉयवीन अँड टीम थँक्यू थँक्यू होय म्हाका दिसत मगो तो टॅक्सी लखय नाटा होय नाजाल्यार ते खबर आसतली तुका नेसो बरो उगत लागत म्हूण कितें तुम्ही जॉयवीन सरा वांगडा काम केला फटींग नंबर 1 ह्या पिक्चरान तुम्ही असले कसो असला एक्सपिरियन्स आणि आता जे पिक्चर आसा वेगळोच एक रोमॅन्टिक मुवी कसो असलो मुवी बद्दल सांगा आणि तो एक्सपिरियन्स सांगा जो तुम्ही त्यांच्या वांगडा काम केला ना जॉयविना बद्दल काम करताना बरें दिसता कारण जॉयवीन म्हाका एक तेजें कौतुक कित्याक दिसता गोंयांत फिल्म कल्चर जितें दवरपाक जाय तें काम जॉयवीन करता कारण आमचे गोवोरमेंट जेन्ना सपोर्ट करिना तेद्या वेळार लोक पयशे घालपाक भिता अशा वेळार जॉयवीन स्वताचो रिस्क घेवन स्वताचे पयशे घालून जेन्ना फिल्मां करता पळय तेजें सगळ्यांत पयलीं कौतुक करपाकूच जाय आनी आतांचो जो फिल्म आसा तूं नातोर तो खरो म्हटल्यार प्रत्येक युथान पळोवचो कारण हातूंत रोमॅन्स आसात म्हणून वता वता लास्ट ताणें लोकांक रडयल्या सो अशा तरेचे दोनूय जॉनर आशिल्ले फिल्म ताणें दिवन हें फिल्म कल्चर हें केलात पूण एक बरो फिल्म दिवपाचो प्रयत्न केला आनी म्हाका आवडलें फिल्म मॅम तुम्ही पिक्चर पळयलो कसो असलो पिक्चर पिक्चर खरेंच खूब बरो आशिल्लो म्हणजे हांसता हांसता एक बरे तरेन म्हणजे 1.5 वर आमकां कशें 1.5 ते 2 वरां आमकां कशी गेली ती कळिना 5 आर्टिस्ट 5 काय 6 आर्टिस्ट आसा पूण हे आर्टिस्ट घेवन इतलो वेळ खेळोवन दवरप हे खरेंच खूब व्हडलें कसब आसा आनी म्हाका दिसता ते जॉयविनाक खूब बरे तरेन जमिल्लें आसा कारण ताणें आयज मेरेन जी फिल्मां केल्या आमी फिल्म स्वताक करून पळयला कारण बजट जेन्ना तूं भरपूर व्हडलो घालता तो रिकवर जायना जालें की कितें जाता हें आमकां खबर आसा पूण तेन्ना कमी बजटान एक सुंदर फिल्म करता आनी लोकांक दाखयता तो रिकवरूय जावपाचे चान्सीस चड आसता आनी हांव म्हणटा जॉयविना सारकेल्यान जर अशा तरेची फिल्मां काडपाक जाय आनी कोंकणीन आनी फिल्मां येवपाक जाय जाल्यार जॉयविनाचे हे फिल्म तूं ना तर मुजरत पळयात आनी OTT प्लॅटफॉर्माचेर आयले किंवा थिएटरान जर आसत जाल्यार प्रत्येक युथान प्रत्येक गोंयकारान तें पळोवचें ताका प्रोत्साहीत करचें आनी तुमचे फीडबॅक दिवचे मॅम तुम्ही खरंच सुंदर मेसेज दिला जेन्ना गोंयकार जेन्ना खंयचो फील करता आमी गोंयांतले गोंयकार जेन्ना पिक्चराक वचना तेन्ना गोंयकारांकूच दुख्ख जाता आनी गोंयकारांकूच एक नुकसान जाता गोंयकारांकूच फाटीं खंय तरी उरता गोंयकार पिक्चर कोंकणी फिल्म पळयतले तेन्नाच खंय तरी कोंकणी आमची सुदारतली तांकां प्लॅटफॉर्म मेळटलो आनी पिक्चरां करपाक आनी तांकां प्रोत्साहन मेळटलें आनी पिक्चरां करपाक थँक्यू सर थँक्यू मॅम चिंतूक ना हांवें ताजें जितले हांवें आमचे दुयेचे जीव दिता
थोडेच दिसून येते कुशाल. आम्ही हांगासर तूं ना तर ह्या फिल्मा खातीर प्रिव्यू शोक आसले. कसो आसलो मुवी? एकदम बरें मुवी. जॉयविन इज सो टॅलंटेड. त्याने सगळे हाडला पिक्चरांत. देर वॉज कॉमेडी, देर वॉज रोमॅन्स, देर वॉज सॉंग्स. इतली सोगोट सॉंग्स जाल्ली मुवीन. अशें दिसतालें की एक हिंदी फिल्म चोयला काय भाशेन. सो इट वॉज अमेझींग. आनी कितलो स्मूथ फ्लो मुवीन. अशें दिसनासलें की आमी कोंकणी फिल्म पळयला म्हणून. सो आय थिंक आनी एनकरेज करूंक जाय आमी आनीक मोर फिल्म्स करूंक जाय आमी. आनीक ऑल दी एक्टर्स वर अमेझींग. म्हजी मम्मी आसली. शी वॉज द मदर इन द फिल्म अँड ती एक अमेझींग इन्स्पिरेशन म्हाका. अपार्ट फ्रॉम दॅट केविन, जेनिफर, हंबर्टचं अमेझींग एक्टींग. इतले बरें आसलें की यू स्टार्ट क्रायींग अँड अमेझींग मेसेज. एक लव स्टोरी पूण तितून सस्पेन्सूय आसा, कॉमेडी आसा. सो तेमी सगळे दाखयला पिक्चरान. सो दॅट वॉज अमेझींग. आय थिंक आनी खूब मुवीज करूंक जाय जॉयविनान. ही इज एन अमेझींग फिल्म मेकर. एक्चुली हांव जॉयविनाक सांगतालें की तुवें हें OTTचेर न्हूय पूण एक्चुली थिएटरांनी हाडूंक जाय हो पिक्चर. पूण लोकांनी येवंक जाय आनीक सपोर्ट करून ते येवन आपलो सपोर्ट दाखोवपाक जायो. सो तें जालें जाल्यार कोंकणी नॅक्स्ट स्टेजीर पावपाक जाता. नॉट जस्ट OTTन पूण थिएटरांनी येवपाक जाय. सो तें करूंक आय थिंक खूब स्कोप आहा अँड आय थिंक सगल्यांनी ऑल गोवन्सान सपोर्ट करूंक जाय. थँक्यू मॅम. पाव हाडचो गो. कित्याक? पाव पाव. कित्याक? तेणे दिल तें पाव घान हाच्याक. इंग्लीश इंग्लीश उलय. यो इंग्लिशान या उलयच्याक. I saw the movie Tu Na Thor. I'm Kevin's mother, and what I like of this movie is, the true love. How the hero and heroine, that's Kevin and Jennifer, how well they acted, and how Kevin is showing his love till the end. That's beautiful because there is love. There's everything in this world. Even your suffering can come down. That's important. And mostly boys or men, they don't cry that much. They cry. They are emotionally inside. But Kevin cried and he showed his love till the end. That is the best of this movie. And it gives a good example for now generation, for everybody. Because love wins everything in this world. पिक्चर पळयलो. कसो आसलो पिक्चर? कशें दिसलें? एकदम बरो आसा पिक्चर. एकदम बरो. आनीक सगळ्याची एक्टिंगूय बरें आहा. सगळ्यांनी बरें केलां. आनीक द डिरेक्शन, कोरियोग्राफी सगळें बरें आसा. म्हजे तुवें एक्टिंग केला न्हय मेन रोल. सो तितूंतले भायर सरोकूच जायना आजून पासून. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. सिंपथीज चड आहा. आणि मॅम एक रोमॅन्टीक पिक्चरा बरोबरच एक तेंच्यांनी एंडाक मेसेज दिला. सो अशा प्रकारचे जेन्ना मुवीज आनीक जेन्ना जावपाक जाय जाल्यार लोकांचो सपोर्ट लागता. लोकांनी गोंयकारांनी फुडें येवपाक जाय. त्या खातीर तुमी गोंयकारांक कितें मेसेज दिवपाक सोदता? होय, हांव म्हणटा आतां गोंयकारांक सगल्यांक तुमी हे भाशेन कोंकणी फिल्मांय पळोवंक जाय. तुमी हिंदी पिक्चर, इंग्लीश पिक्चर चड पळयतात. बट हांव म्हणी नाकात पळयनाकात म्हणून. बट गोंयकारांकूय तुमी तुमची भाशा, आमची मायभास सांबाळूंक जाय. कोंकणी ती पळोवंक जाय तुमी. कोंकणी फिल्मां कशी आमी हे भाशेन, हांव एक आर्टिस्ट जावन पासून आमी जायते त्रास काडटात. आमी हे भाशेन वतान जावं आमी पावस पळयना, वत पळयना, सो शीं पळयनात. सो आमी एक्टींग कोत्तात. आमी तें सगळें पळयनात आसतना. सो आमी आमचे घाम भरून एक्टींग कोत्तात. मॅम तुमी खरेंच एक बरें सांगलें की लोक हांगासर म्हणजे आर्टिस्ट हांगासर कमी ना पूण तांकां तेंको दिवपी हांगासर कमी ना. म्हणजे लोकांक आर्टिस्टांक तेंको दिवपाक जाय आनी तेज्या कारणान मागीर ते आर्टिस्ट खंय तरी फुलोवन येतले. तांकांय ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली, तांकांय उर्बाय मेळटली की आनीक कामां करपाक. बरोबर. एंड स्पेशली द यंगर जनरेशन पळयनात तुमी. आतां चड करून यंगर जनरेशन इंग्लीश उलयतात. बट कोंकणी उलोवंक जाय. मायभास उलोवंक जाय. आतां हांवूय म्हजे धुवे बरोबर इंग्लीश उलयतालें. बट स्टील हांवें आतां कॉमेर्स केला कोंकणी उलोवंक. आनी म्हजी भुरगीं तितली कोंकणी नोकोत. हांव एक आर्टिस्ट जावन हांव सत्य सांगता तुमकां, म्हजी भुरगीं कोंकणी उलोवंक नोको आहलीं. पूण आतां तांकां हांवें एक्टिंगान घालून, हे भाशेन तियात्रान घालूंक म्हजी भुरगीं सारकीं व्हडलीं उतरां उलयतात. म्हणजे अनएक्सपेक्टेडली. होय होय. सो हांव खूब हॅपी. जशें परी हांवें म्हज्या भुरग्यांक चेंज केल्यान टू लर्न द लँग्वेज आनी तीच म्हजी लँग्वेज, आमची लँग्वेज सांबाळता. तेच भाशेन हांव आतांच्या जनरेशनाक पासून म्हणटा, डू स्पीक कोंकणी अँड कम फॉर कोंकणी फिल्म्स, तियात्र,
तुमी येवन पळोवंक जाय ते भाशेन आतां तुमी यंगस्टर्स आसा पळय तुमी फुडें सोदतलीं एक्टींग करूंक तुमचेय कुडीन कला आसता ती पूण सगळीं मागीर ती भायर काडूंक बाबा म्हाका जाय हे भाशेन एक्टींग सिंगींग करूंक सो तुमी फुडें सोदतलीं सो यू ऑल शूड कम फॉरवर्ड द यंगर जनरेशन सॉरी तुका सांगूंक ना आय नेवर हॅड अ गर्लफ्रेंड बिफोर So, not having a girlfriend before gives you the license to kiss? तशें न्हय Then tell me how it is. आणि खूप बरें दिसता काम करूंक आणि एवरी फिल्मान म्हाका डिफरंट कॅरेक्टर्स दिला सो केन्नाच सेम दिवंक ना सो थँक्यू सर थँक्यू व्हेरी मच A man of vision, a man, he knows the way, he shows the way to the artist because he himself is a perfectionist. I like that. आमच्या वांगडा जॉयवीन फर्नांडीस आसा आनी तशेंच सुप्रिमो हंबर्ट जे ह्या पिक्चरान दुवेची जी भुमिका केल्ली जेनी त्याच्या वडिलांचो भुमिका त्यांनी केल्या सर तुमकां आमच्या कार्यावळीन येवकार आनी कशें आसलें तुमी युजली कॉमेडी रोल्स करता पण हांगासर खंय तरी तुमी इमोशनल रोल केला कसो आसलो तुमचो एक्सपिरियन्स हो रोल एक्चुली हांव करूंक पावलो फकत हो म्हजे सायडीन मनीस जो उबो आसा जॉयवीन फर्नांडीस डायरेक्टर ह्या फिल्माचो तेज्या उतराक हेज्या पयलीं म्हाका ऑफर दिल्ली तेणें कांय कारांक लागून हांव तें फिल्म करूंक पावंक ना सो हे फाटी जेन्ना ताणें म्हाका सांगलें तुवें कॉमेडी करून जायत्या लोकांक हांसयलें कितलीं वर्सांच हांसयलीं कॉमेडी मनीस कॉमेडी करता आनी तोच मनीस थोडी सडनली इमोशनल रोल करता लोकांक रडोवपाचो जाल्यार म्हणल्यार लोक जाय तो हॅपी जाता हांवें म्हणलें करया इट वॉज अ चॅलेंज टू मी एक्चुली सारकी चॅलेंज ती म्हाका कित्याक लोक मानून घेयत एक्सेप्ट करीत म्हाका ही खबर नासली पूण आतां जेन्ना फिल्म काबार जालां जायत्या लोकांनी एक आनी दोन ऑलमोस्ट हांवें प्रेज केला की कॉमेडी करून तूं हांसयतालो तें जालें पूण आतां ह्या फिल्डान तुवें दोनीय करूंक जातात म्हण कारण अशें म्हणून सांगलां सो आय गिव ऑल द क्रेडीट टू जॉयवीन बिकॉज डायरेक्शन वायज ही डज इट विथ हीज हार्ट म्हणजे जें जिवितान रियली घडटा जें मनशां लागीं म्हाका कितें सांगपाचें सांगतालो सदांच आनी तेज्या उतराक हांव समजतालो हां सारकें आहा हेजें म्हजें जायतें चुकतालें जेन्ना आमी शुटींग करतात मागीर तो सांगतालो हें कित्याक आमकां ती हॅबीट जाली स्टेजी वयली हें करपाक सो इट वॉज नायस आनी त्या फिल्माक जें एंडींग जितलें आहा इट गिव्स अ क्लियर मॅसेज टू दीस मॉडर्न जनरेशन आतां आनीक ह्या समाजांत आतां जेन्ना तूं जाणा कांय कारणाक लागून कसली कसली आमच्या देशांत नाका जालेली वस्तू घडटात सुसेग शांती आमच्या देशाची बिगडत वता सो हे तेंपार अशें जावपाकूच जाय मोग म्हणटा तो हाय उरोंक जावो आनी हो हे फिल्मान ताणें दाखयलां फकत जितें जाल्ल्यार मोग केलो म्हूण जायना मोत्ता त्या मनशान पासून मरोन ताणेर रावला त्या मनशाचो तेणें मोग दाखयला की हो मोग ह्या संवसारांत आमकां जावो आनी इट इज अ वेरी एवरी वन एप्रिशिएटेड द एंडींग इट्स अ ब्युटिफूल एंडींग कोण एकलो मोडून गेलो मातशें आनीक व्हडलें जाल्यार आनीक मजा येताली बट आय थिंक इट इज लायक दॅट कितें जाल्यार शॉर्ट उरलां कितें उरलां म्हूण लोकांक मागीर आस जाता फतून पळोवया म्हणून सो जालें हेंच लागून कारणां तेज्या उतराक लागून हांव सॅड रोल करूंक पावलो आनी लोकांक रडोवंक पावलो ह्या मुखार आतां हो लोक कसो मानून घेता आनी मागीर कितले ऑफर येतात जाल्यार पळयता सर तुमकां एक प्रश्न विचारपाचो केन्ना रिलीज जाता गोंयकारां खातीर हो पिक्चर सो बेसिकली हो शो आसलो आमगे येशी तो फकत आमगे टीम आनी फ्रेंड्सांक आसलो लायक प्रिव्यू शो म्हणटा तेका लायक कितें मिस्टेक आसलें चोवपा बीन कित्याक हांवें शूट केला हांवें एडिट केला हांवें सिनेमॅटोग्राफी केल्या सो हांवें एकल्यानूच चोयलें तें पिक्चर आनी हांवें फील केला सो म्हाका तें रिएक्शन जालोली रिएक्शन म्हाका चोवपा मेळना लायक आतां रिएक्शन सगळी मेळ्ळी सो आय एम कॉन्फिडंट ना ओके पिक्चर ओके जाला सो आतां तें OTTचेर आमगे OTT आहा super8ott.com तेजेर तें अपलोड जातलें इन 2 days मॅक्झिमम कित्याक तें आतां मातशें कितें थोड्योश्यो चेंजीस कितें सांगले ते हांव करतलो आनी अपलोड करतलो म्हगे प्लॅटफॉर्माचेर गोंयकारां खातीर कितें मेसेज दिवपाक सोदता तर तुमी आनी तुमी की कोंकणी फिल्मांक लोकांनी कशें प्रोत्साहन दिवपाक जाय आमचे गोंयकार सदांच एक आहा सुसेगाद गोंयकार म्हणटा आमी पूण आतां उठोंक जाय ही कोंकणी आवय भास आमची मुखार चलोंक आनी मुखार फुडें व्हरोंक तांचोच आदार जावं आमच्या गोंयकारांचो कश्ट करून आपले दुडू मोडून जॉयवीन हें हाडटा लोकां मदें पूण लोक येवंक जावो लोकांन बांदून घेवंक जाय
जाता तितलें बरें करून तो आवरुता पूण लोक येवपाक जाय देखून म्हजी गोंयकारांक मॅसेज आपली मायभास सोडी नाकात येयात कोणा आतां जायते दुस्मानूय आसतात कितें सांगतात जायते फावट रॉंग सांगतात कोणाचें आयकोचें न्हू फिल्म कशें आसा ना बरें आसा वो बरें आसा तें येवन पळयात आनी तुमचो स्वताचो जजमेंट दियात दुसऱ्याचें आयकोन फिल्म लोकांची खबरो त्या फिल्माची खबरो करून फिल्म पाड करिनाकात आनी म्हजे हात जोडून मागता हो टायम आमकां आतां आमची भाशा सांबाळूंक जाय म्हजें मागणें आमचे गोंयचे भाव भयणां बोली इवन कोंकणी स्पिकींग कोंकणी बेल्टाचो लोक जावं आमची मेंगलोरियन भयणां भावां येयात आनी कोंकणी ही फिल्मां आनी कोंकणी प्रोग्राम पळोवन तांकांय कोण काम करतात कोण हें मुखार हाडटा तांकां आदारूय जातालो आनी आमची भाशा सदांच जिवी उरतली इतलेंच म्हजें सांगणें सारकें सर जे गोंयकार हांगासर आसा त्यांची ती जबाबदारी जी गोंयकाराची आमची मायभास आसा ती सांबाळपाचें काम सर तुमकां कितें मॅसेज दिवपाक जाय गोंयकारां खातीर तुमी आतां इतली पिक्चरां गेली फोटींग नंबर 1 गेलो 7 days गेलो तूं ना तर ही पिक्चर आयज तुमचे प्रिव्यू शो घाल्ले सो तुमी गोंयकारां खातीर कितें मॅसेज दिवपाक सोदता गोंयकारां म्हणल्यार हांव आमगे यूथ आहा न्हू तांकां एक बरी मॅसेज दिवपाक सोदता उलय हांवें स्टार्ट केलोलें न्हू फर्स्ट फिल्म गेलें 18 years बॅक केल्लें हांव जर्नी मुवी म्हजी जिविताची केल्या कोण चोयचें हेजे OTTच्या बट हांवें स्टार्ट करता तेन्ना मरे कोणा आसतलें म्हाका फायन जाय ते पयशे दिलोले पिक्चर काडून म्हाका 5,000 देखून बड्स नासलें फिल्म स्टार्ट करता तेन्ना सो 5,000चेर हांवें स्टार्ट केलें की जातें जायतें म्हणलें देवाच्या भावार दोन स्टार्ट केलें फिल्म कंप्लीट केलें पिक्चर हिट जालें तेजी स्टार्ट करून 187 व्हिडिओ प्रोजेक्ट केले ओके पूण म्हजी जर्नी तितली काबार जावना हांवें स्टार्ट केलें आनी फिल्म केलें सो बेजिकली कितें म्हजे भाशेन जायते भुरगे आसतले हांव एकलो न्हू वयर येयला पूण तेंकां जाता तेंकां सपोर्ट ना गव्हर्मेंटाचो कांय ना तेंकां हाटलें हांवें ते बड्डे कळ्ळें न्हू कित्याक गव्हर्मेंट आमकां हेल्प करना फर्स्ट ऑफ ऑल करूंक जाय तें करपा ना कित्याक आमगे ती सबसिडी आहा ती चलना न्ही सो हांव तेंची कंप्लेनूय करना रे मुगे कितें आहा तुका फिल्म करपा जाय न्हू तूं वच मुखार भायर पूण सोड एटलिस्ट मुखार पावतलो घराको बसून कोण पिक्चर करपा ना कळ्ळें न्हू कित्याक आतां मुवी करता मुगेलें म्हाका कोण फंड्स दिना मुगे कोश्टां हांव वेडिंग्स करता ते पयशे इश्ट घालता आनी पिक्चर करता कित्याक हांव इतलें बिलीव करता लायक संवसारान एकूच लायफ आहा तुका आनी 2 हालोली न्हू म्हणपाचो दुसरे लायफान पिक्चर करुया मातशें एन्जॉय करुया म्हण सो 100 hours भितर तुवें पिक्चर कंप्लीट करपा जाय सो हांवें मुगे कोविडा टायमार म्हाका सुद्दां हांवें 5 स्क्रिप्ट बरोवन दवरलो एक स्क्रिप्ट हांवें सराकूय दाखयलो पयलीं कित्याक कारणां लागून जावना आनी मुगे कितें हाडून तो एक्टर तो रोल कोना न्हू हांव कोना फिल्म मुगेलें ते भाशेन कित्याक ह्या फिल्मा देखून म्हाका सरान जरी तर म्हाका ना म्हणलोलें न्हू मे बी तें रोल फिल्म कोण मुखार पावपा न्हू हांव तेंय सांग तुका थिंगा उरपाचें कित्याक मुगे कितें हांव जेन्ना बरयता तेन्ना तो कॅरेक्टरूय करपा जालो हांव स्क्रिप्ट म्हणजे कॅरेक्टर तुमी इमेजीन करता मागीर तुका तें जाता कॉम्प्रोमायज जाता ओ तो कोणा आनी कोणाक म्हाका जायना तें मोगे तें हांव तें घराको देवंक गेलो तो भिवून गेलो तो फुडें आसा म्हाका खबर ना स्क्रिप्ट सो सरान ओके म्हणलें हांव कोता ते भाशेन आनी दुसरें एक म्हणटात तें आतां जशें तेणें आपलें जीव घालून आपले पयशे घालून करता आनी गव्हर्मेंट आदार दिना इफी आमच्या गोंयांत जाता दर वर्साक इफी आमच्या गोंयांत जावं ही धाकलीं फिल्मां जावं ओ फूल फिचर फिल्म जावं कोणें काडल्यात तें गव्हर्निंग जी कमिटी आसा हे पाटी हांवूय मेंबर आसा हे कमिटीचो हे पाटी पयर सेमाबारा मिटींग आसलेली सो आय थिंक की ही फिल्मां एक कोंकणी फिल्म आमची गोंयची आनी एक आमचे गोंयचे मराठी लँग्वेजीचें फिल्म जें रिसंटली काडलां तें इफींत घालूंक जाय आनी कोण इंटरनॅशनल येतात तेय पळयतले ते गोवा इज ऑल्सो नॉट बॅकवर्ड दे आर कमींग अप म्हाका हें जाय जालें सी आतां अशें म्हणटा तें फिल्म चोवन मरे लायक म्हाका सगळे म्हणटा थिएटरान घाले म्हण सी आतां हांव सांग तुका थिएटरान घालपाक लुकसण पयलीं सगळें सेन्सर करपाक सगळ्या करपाक 1 lakh जाय तुका 1 lakh जाय ओके थिएटरान घालपाक तेंगे आनी चार्जीस आसताय 35,000 ते जाय पेपराचे कितें हाडून तियात्राचे एड घालपाक सवाय पिक्चराचे घालपाक मारो सो घालीत रावपाचे पयशे सो हांवें हे रिजना लागून हांवें कितें केलें मागीर OTT प्लॅटफॉर्मूय केलें एज अ फिल्म मेकर मरे तूं फ्रस्ट्रेट जाता तुगे तें काम आहा तें दाखोवपाकूच जाय नाल्यार तुका न्हीद पडना कळ्ळें न्हू सो हांवें म्हळें OTT करुया म्हळें लोकांक दाखोवया म्हळें कित्याक एज ऑफ नाव एक तियात्राचेर स्टार्ट केलो हांवें आतां मुगे हेजे OTTचे ऑलमोस्ट लायक 35 कितें तियात्र जाय फिल्म 6 स्टार्ट केल्ली आतां आयज OTT हें जालें तुदांत जालें प्लस मुगे आनी 5 बरयलोलीं हांवें 4 बरयलो हें सोड सो ती घातो सो एज अ फिल्म मेकर हांव फ्रस्ट्रेट जायना चोय मुगे काम आतां लोकांक दाखोवपाक गव्हर्मेंटाचें म्हाका खोपू ना कळ्ळें तुका न्हू कित्याक कांय करपा ना तें सर कितलें सांगलें न्हू सर कांय करपा ना सो आनी तेंचें येना रे एज अ फिल्म मेकर आय वील गो फॉरवर्ड आनी मुगे लास्ट लायन म्हणटा ती आय वील कंटिन्यू मेकिंग मुवीज टील आय डाय
तर तुमकां पळोवन म्हाका एक याद येता ती राजकुमार हिराणीची. राजकुमार हिराणी स्वताच पिक्चर डिरेक्ट करता, स्वताच पिक्चर एडिट करता, तशेंच तुम्ही सगळे करता काम. कसो स्विच रोल कसो करता तुम्ही? ताका लागून हांव म्हणटा ताका जाण मरे एज अ कळटा काय ही इज यंग इन एज कळटा काय बट हीज ब्रेन इज सो पावरफूल कळटा काय his brain is powerful and his thinking and his innovations त्याच्या तकलेन जी येताय they are far matured and they reach beyond. आयचो जो खरेंच पिक्चर तुमचो आसा तेंच्या खातीर तुमकां दोगांयकूय ऑल द बेस्ट आणि हो पिक्चर बरो लोकांनी पळोवनी आणि अप्रिशिएट करूनी तुमी आनी पिक्चरां काडूनी तुमी आनी एक्टींग करूनी सर. थँक्यू सर. थँक्यू.